आमी सध्या येयल्या फूड स्टॉलान आणि लोकोत्सव 2020 ह्या वर्सा बरोसो रिस्पॉन्स मेळ्ळो अशें आमकां आयकूंक येयलें आणि फाटले काही एपिसोड तुम्ही पळयतात की वेगवेगळ्या फूड स्टॉलांचेर आमी गेले आणि तेंच्या कडेन उलयले, तेंच्यांनी आपली मतां मांडली. तशेंच आयज आमी जाणून घेया की फूड स्टॉलाचेर लोकांक कसो कितें रिस्पॉन्स मेळ्ळो आणि काही जनरल पब्लिका कडेन आमी उलोवया, तेंच्या कडल्यान जाणून घेया ह्या वर्सा लोकोत्सव 2020 कसो कितें रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आम्ही 4 वर्सां जाली पूण ओनूच आमी फुडाचे घेतला. हेज्या कपड्यांचे आसा थंय चकरी आसा, पालक आसा, खट्टा मिठ्ठा बनाना आसा आनी करेला आसा, मागीर गार्लीक पोटेटो आसा, प्लेन पोटेटो चिप्स आनी चिवडा, सगळे होममेड खोबरेल तेलान. हय ओनू कांयच ना, पब्लीक आसा पूण सेल कमी आसा. किती वर्सां जाली तुम्ही स्टॉल लावताय लोकोत्सवाला? इथे 7 वर्ष झाले. याच्या पहिले आणखी कुठचे स्टॉल लावलाय का? नाही, इथे अजून केलेलं नव्हतं. ही 7 वर्ष इथेच फक्त केलंय. बाकी आम्ही कणकवली, पुण्याला वगैरे लावत होतो. काय काय तुमची व्हरायटीज आहे? फूडमध्ये आमच्या भाज्या आहेत, शिजवलेल्या भाज्या आहेत, केळफूल, सुरण, फणसाची भाजी आणि आता सध्या टाकळ्याची भाजी सुरू केली आहे. त्यानंतर इथे हे पण आहे, ड्रिंक आहे, की कोकम ड्रिंक आहे, कैरी ड्रिंक आहे, आंबा ड्रिंक आहे आणि पेरू ड्रिंक आहे. तसं तिथे हे आगळ आहे, स्कॉच आहे, आवळा स्कॉच, कैरी स्कॉच आणि आंबा स्कॉच, कोकम स्कॉच असे सगळे आहे ते. आणि यावर्षी लोकोत्सवाला रिस्पॉन्स कसा आहे लोकांचा? हो, चांगला आहे, चांगला आहे, सगळ्याला चांगलं आहे आम्हाला इथे. लोकोत्सव जी यहाँ पर कितने सालों से है? यहाँ 15 बरस हो गया। ओ जी। और 15 सालों में आपको क्या क्या मतलब बदलाव दिखे हैं? बदलाव दिखा जी सर, बराबर अभी तो सही चल रहा है। मैं रहने वाला बनारस का जी, और मेरे पास 17 आइटम है। जो 17 आइटम में देखिए हमारे पास ये चटनी है, केसर की चटनी है, और देखिए हमारे पास ये है, आप बोलते हैं जामुन, जामुन की चटनी है, और सब हमारे पास 3-4 तरह के पाने हैं, जिसका चॉकलेट पान है, कलकत्ता पान है, मद्रास पान है, बनारस पान है, 4 तरह के हमारे पास पान है। और हमारे पास इतना टेस्टी आइटम है, जो एक बार हमारे पास पान खाने आते हैं वो नेक्स्ट टाइम हमारे पास ज़रूर आते हैं। अभी तो सर ऐसे ही है, सब बराबर चल रहा है। इस बार भी नेक्स्ट टाइम से भी अच्छे इस बार दिख रहे हैं। हाँ, भीड़ ज़्यादा है या कम? ज़्यादा है। ज़्यादा है? हाँ हाँ हाँ, इस बार ज़्यादा है। लोकोत्सव कितले वर्सां जाली तुम्ही? आमी आतां 25. पयलीं आमी जेवणां बिवणां करतालीं, पूण आतां तो जो रिस्पॉन्स पळयत जाल्यार कांयच ना. सगळीं लोक करतात म्हणटा आमी आतां हें नवीन दवरलां, कडधान्याची भेळ करपाचें ठरयलें. कडधान बॉयल करतात आमी आनी तें हेल्थाकूय बरें, आरोग्याक बरें, तेल ना, तूप ना, कांयच ना, आनी ताका आमकां रिस्पॉन्स बरो आसा. आनी बाकीचे आमी पोस घरगुती जें घरान करतात पळय बायलो, तेल तूप नाशिल्ले त्यो वस्तू आमी चड दवरल्या स्टॉलार. खूब कमी आसा, खूब कमी आसा. आमी सगळे करतात, पोस करतात, खरवस, मागीर घरची सगळे आयटम, शिरो करतात, सगळे. मागीर लोकांचो कसो रिस्पॉन्स आसा आमकां ते दुसरे दिसा आमी करून हाडटात. वेज नॉन वेज सगळें, जेवण जाल्यार जेवण दितात, पूण आमकां रिस्पॉन्स पयलीं दिसा मेळटा. अमकें अमकें जाय म्हणून त्या दिसा दुसरे दिसा आमी करून हाडटा. आनी आमचें कितें आसा, आमचो जो स्टॉल आसा तो सगळ्यांक फ्री. आमी कोणीय बायलांनी येवचें, हांगा रावचें, करचें, घेवन वचचें विकून अशें. आमी पर्सनल अशी करिना. प्लॅस्टीक बंद जालां आनी सगळे कचरो उडयतात म्हणून आमी आतां बायलांनी कपड्याच्यो पिशव्यो शिवल्यात, त्यो दवरल्यात आमी स्टॉलार. स्टॉल घातला हांवें. लाडू आसा, चकरी, चिवडो, गरम मसाला, मालवणी मसाला, पापड, गोडा मसाला, हे सगळे आसा. कितले वर्सां जाली लोकोत्सवाला? ना, हांव हे फर्स्ट टायम करता. एक्सपिरियन्स कसा आलो? इट वॉज व्हेरी बॅड एक्सपिरियन्स. आणि लोकांचो रिस्पॉन्स? कांयच ना, सामको बॅड आसा. फर्स्ट टायम हांवें घातिल्लो. आमी मडगांव घालता, पणजे घालतात, मागीर हय 2 कडेन घालता. जशें आमी प्रायवेटान घालता पळय तसो हांगा रिस्पॉन्स ना.
हांगा खूब कमी आसा. जितके जशें आमकां जावपा जाय तशें आमकां हांगा जायना. म्हाका एक 8 वर्सां जालीं लोकोत्सवाक येता. हांव सगळे घरचेच आसा. घरा जे करता पळय तेच म्हणजे पुरुमेता कितें करता आतां एक तवसळी आदी कितें करताले पळय तशें करता. तवसळी करता, बॉल करता. हांगा लाडू आसा, घरचे पपाय आसा, केळी आसा, तिळाचे लाडू आसा, चिरमुलेचे लाडू आसा, माडाचे गोड आसा, भरलेली तोरां आसा, तवसळी आसा, पुरणपोळी आसा, बॉल आसा. सगळे घरचे घरा आमी गोंयची कितें खाता पळय तें आसा. पूण ह्या फावटी आमकां चड हें जालें ना, सेल जालो ना. रिस्पॉन्स चड बरो जालो ना. हे म्हजें 4थें वर्स हांगा स्टॉल लायला. 4थें वर्स. म्हजे सगळे गरम मसाला, चिकन मसाला, फिश करी, फिश फ्राय, गोडा मसाला, पिकल मसाला, सांबार मसाला, मागीर आमटी मसाला म्हणून आसा तो गोंयान अजून पर्यंत कोणेच काडूं ना. तो आमचोच प्रॉडक्ट आसा आमटी मसाला म्हणून आसा पळय न्ही तो. लोकोत्सवाक रिस्पॉन्स कमी आसा पण तशें बरें हें चलता. म्हजे रेगुलर प्रॉडक्ट चलता तो गरम मसाला, चिकन मसाला, फिश फ्राय आनी फिश करी हो म्हजो रेगुलर चलता. ना हांव फक्त लोकसवाक, बाकी हांव रेस्टॉरंटांक बी तशें सुपर मार्केटांनी घालता हांव सगळें. म्हणजे म्हापसा सिटी बाजार म्हणा किंवा सहकार भांडार. हम लोग कर्नाटक के. कितने साल से लोकोत्सव में आ रहे हैं? मैं तो 3-4 साल से आ रहा. 3-4 साल. हाँ, पिछले साल अच्छा. पिछले साल अच्छा था. हाँ, इस साल रिस्पॉन्स कैसा है? इस साल उतना कुछ नहीं है सर. और गोभी मंचूरियन के अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? मिर्ची वड़ा, बटाटा काप, गोभी मंचुरियन इतना ही है. 7 वर्स आहे. 7वें वर्स म्हाका लोकोत्सवाक स्टॉल घालता. म्हणजे होममेड प्रॉडक्ट्स आसा. आमची बाकरवडी, चकरी आसा, स्पेशल गव्हाचो चिवडो केल्लो आसा, मागीर बिस्किट्स आसता आमचे, बिंगो, आवळ्याचे बरे प्रॉडक्ट्स आसा, जामून ज्यूस, कोकम सरबत बी सगळे प्रॉडक्ट्स दवरता. 7 वर्सां जालीं म्हटलें तुमी आणि 7 वर्सां आणि ह्या 7 वर्सांनी तुमकां कितें डिफरंट दिसलो ह्या वर्साचे लोक? ओन्ली कस्टमर सेम आसा आमचे रेग्युलर कस्टमर वर्साचे वर्सा येता तेच आसा पण नवीन नवीन कस्टमर एक एक मेळटा आमकां. आणि ह्या वर्सा रिस्पॉन्स कसो लोकांचो? ओके आसा पण वर्सा आसता तसो नासता. मातशी सगळे डिफरंट हें केल्लें आसा, डिफरंट केल्लें आसा हांगा. वर्सा एकच आसा, ह्या वर्सा 2 फावटी 2 तंबू केल्ले तेंच्यांनी आनी पॅक फुडाक सेपरेट आनी सर्वींग फुडाक सेपरेट आनी बाकीचे आयटम आहा तांकां सेपरेट केल्ले आसा पण कस्टमर ओके आसा. हँडीक्राफ्ट अशें खुबशे बरें आसा. हँडीक्राफ्ट बरें. हय. आणि कितें कितें घेतलें तुमी ह्या वर्सा खरेदी? सद्या तरी खरेदी अशी काय करूं ना, पळयता. मागीर लास्ट म्हणल्यार आनी 2 दीस आसा न्ही तेन्ना मागीर खरेदी करतले अशें. किती वर्सां जालीं तुमी लोकोत्सवाक स्टॉल लायता? 10 वर्सां. 10 वर्सां. 10 वर्सां भितर आतां फाटलीं 9 वर्सां तुमकां तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसा ह्या वर्सा पेक्षा आनी फाटल्या 9 वर्सां? ह्या वर्सा पयलीं कशें आशिल्लें सगळे फूड आयटम्स हे बीन ते सगळे मिक्स आसताले आनी मिक्स आसताले तेन्ना क्रावड चड जातालो. फक्त थोडे जाण येता ते फक्त लुक्सीत फक्त परचेस तितले करना. म्हणजे लास्ट 2 इयर्स तितलो आमचो सेलूय बी खूब कमी जाला. म्हणजे लोकांक कितें दिसता तेच आसता न्ही अशें म्हणटा. म्हाजे सगळे मॅन्युफॅक्चरींग युनीट आसा म्हाजी. तितून पापड मेन स्टार पापड सामके गोंयचे फेमस. तितून 4 वरायटी आसा म्हाजी. मागीर आनी शेव म्हाजो गांवठी सारको, वडयो, 3-4 तरेचे पिकल्स करता. आनी ह्या फावटी हांवें नवीच गव्हाचो आटा इंट्रोड्यूस केला हांगा स्पेशल लोकोत्सवा खातीर. खंय वचून येयली तुमी लोकोत्सवाक? सद्या हांगा स्टॉलान पळयले मसालो बी घेतलो आनी आतां हांगा आयला. आणि कितली वर्सां जालीं आतां? प्रत्येक वर्सा येतात. प्रत्येक वर्सा. आणि इतली वर्सां जालीं आणि ह्या वर्सा तुमकां डिफरन्स कितें दिसता? ह्या फावटी ताणें अरेंजमेंट बरो केला. फूड कावंटर सगळे ह्या सायडीन दवरून वेगळो सेपरेट हे करून. आमी लोकोत्सव गेल्या कमीत कमी 9-10 वर्सां जालीं. हें 10वें वर्स म्हजें. 9 वर्सां भितर आणि ह्या वर्सा कितें डिफरन्स दिसता तुमकां? ह्या वर्सा मातसो बिझनस स्लो आसा पण बाकीचे सगळे केल्ले ते बरे आशिल्ले म्हळ्यार सगळे रिस्पॉन्स बरो आयलो म्हाका सगळो. आनी हांव पयलीं प्रायवेट एक्झिबिशनां करतालें. 16 वर्सां जालीं म्हाका आज मेरेन. 16 वर्सां जालीं. बिझनस म्हजो बरो चलतालो प्रायवेट. मागीर हांवें हळू लोकोत्सव स्टार्ट केलो. लोकोत्सवाक बरो हे मेळटा म्हाका रिस्पॉन्स. कितें कितें वस्तू आसा तुमच्या हांगा? हांगा म्हगेलो मेन म्हणजे मसालो, डोस आनी पापड, लोणची चड वता सामकी. तुमी लोकोत्सवाक येता? एक्चुअली हांव फर्स्ट टायम आहा ह्या फावट.
ह्या वर्साचा एक्सपिरियन्स तुमचो कसो बरो आसा एक्सपिरियन्स लोकांचो रिस्पॉन्स लोकांचो रिस्पॉन्सूय बरो आसा आणि कितें कितें आहा तुमचे वस्तू आमच्यो चडशे करून अनारसे म्हणा आमचे कडेन ऑयल फ्री चकली आसा वेगवेगळ्या कडधान्या पासून केल्ली आनी आमचे प्रॉडक्ट सगळे हेल्दी प्रॉडक्ट्स नो मैदा नो ऑयल लेस ऑयल तशें आनी हितून कॅमिकल ना आनी नो एडेड प्रिझर्वेटीव नो कलर्स कपडे बीन घेतले ल्हान भुरग्याचे बीन आणि ह्या वर्साचा लोकोत्सव कसो आसलो बरो लागलो एकदम बरो आसलो. आणि किती वर्सां जाली तुम्ही लोकोत्सव घेता आम्ही 2-3 वर्स 3 वर्स तीन वर्सां कितली वर्सां जाली तुम्ही लोकोत्सव घेता 5 वर्सां जाली आणि 5 वर्सां आणि फाटल्या चार वर्सां तुमची जाली सो 4 वर्सां तुमकां आणि ह्या वर्सा कितें डिफरन्स दिसता खूप डिफरन्स जालो चड स्टॉल्स जाले सारके आणि लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसलो बरो आसा रिस्पॉन्स पूण लोक म्हणटा सगळें बरें आसा म्हणजे कम्फर्टेबल अशें थंय गर्दी जाताली बी म्हणून हांगा बरें आसा म्हणटा कितें कितें आसा तुमच्या स्टॉलान आमच्या कडेन चिकन बिर्याणी काफ्रियल चिकन शाकोती क्रॅब मसाला स्क्वीड चिली स्क्वीड स्क्वाय रशियात बांगडे खूप वर्सां 10 वर्सां मायज जाली कितें कितें घेतलें ह्या वर्सा हे वर्सा चडशें कांय घेवना फक्त जेवणूच टेस्ट करपाक येतालें आणि ह्या वर्सा स्टॉल्स चड आसले स्टॉल्स खूब आसा एवरी न्यू पर्सन इज गिवन अ चांस दिस टाइम मेंटेनेंस इज एवरीथिंग इज गुड लाइक मैं केरला का है मैं इधर काम करता है ठीक है कितने साल से आ रहे हैं 3 साल से आ रहा है और 3 सालों में आपको क्या क्या डिफरेंट देखने को मिला है वो डिफरेंट मतलब एक साल में वो डेवलप होता है ना पहले से बहुत डेवलप हो गया इस बार लास्ट ईयर से पहले से अभी अच्छा है एक लास्ट ईयर से इस साल बहुत अच्छा हो गया और लोगों का रिस्पांस कैसा है तो बहुत आता है ना बहुत है पहले पहले 4-5 दिन लोग नहीं आता है अभी बहुत लोग आता है स्टार्टिंग में ही लोग आता है अभी क्या क्या है आपके पास मेरे पास आइसक्रीम है पॉपकॉर्न स्वीट कॉर्न सब कुछ है आम्ही प्रत्येक वर्सा येता आणि प्रत्येक वर्षा आणि ह्या वर्सा किती डिफरन्स हा डिफरंट ह्या वर्सा मातशी स्टॉलां बी खूब चड दिसले लोकूय चड दिसला आणि किती किती घेतला तुम्ही आमी बरेचशे आयटम घेतले हांगा जे कितें मेळना ते आर यू हॅपी विथ लोकोत्सव 2020 हय बरें आहा मुद्दाम पळोवचो लोकांनी 10 वर्सां जाली फाटली 9 वर्सां आणि ह्या वर्साचो डिफरन्स कितें दिसतो हांव न्हू कांयच ना लोकांचे रिस्पॉन्स कसो हा लोकांचे गिरायकूय ना आनी कांय ना याच्या व्यतिरिक्त आणि तुम्ही खंय लायल्या आनी खंय ना हांगाच घालता आनी घरा कडेन कोण येयला जाल्यार दिता तू कितें कितें हा चकरी आहा फेणोरी आहा मिलां आहा लाडू आहा चिवडो आहा फाटली लोकोत्सव घेता फस्टच येयला कसो आसलो एक्सपिरियन्स आसा बरो लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसलो आसा बरो आसा कितें कितें प्रॉडक्ट आहा कोकम सरबत आगळ आवळा सरबत कैरी पन्ना मँगो पल मँगो ज्यूस मँगो जॅम सगळे तुम्ही घरा कडेन करता हय हय फर्स्ट टायम एक पळयलें कसो आसलो एक्सपिरियन्स एक्सपिरियन्स अजून पासून कमी सेल आसा आमकां लोकांचो रिस्पॉन्स लोकोत्सव कसो आसलो आशिल्ली भरपूर गर्दी आसा पूण ह्या असले हांकां सेल ना फक्त फुडाक आनी राजस्थानी पळय जे फूड आसा तांकां पूण सेल खूब कमी आसा तेच सांगू शकता लोकोत्सवा व्यतिरिक्त आणि तुम्ही खंय लायता म्हापसा लायता आमी म्हापसा लायला मागीर आमी हांगा लायिल्लो काकुलो मॉलान थंय मेळ्ळा आमी एन्जॉय केलें इतलेंच म्हणपाचें की एक्सपिरियन्स मेळ्ळो की कितें करपाचें कितें फुडाराक करपाचें कितें दवरपाचें हें खूब ज्ञान मेळ्ळें आमकां हें इतलेंच हांव सांगूं शकता तुम्ही परत येताना डिफरंट कितें तरी घेवन डिफरंट कितें घेवन येतले म्हणजे ताजेर विचार करपाक तरी आमकां चान्स मेळ्ळो येतले म्हणजे खूब शिकपाक मेळ्ळें सेल जालो ना हाजेर दुख्ख ना पूण शिकपाक मेळ्ळें हाजो आनंद आसा दूसरा साल है ये पिछले साल और इधर आपको क्या डिफरेंस लग रहा है पिछले साल से बहुत ज़्यादा गर्दी है और लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं इधर अभी हां लोकोत्सवाला म्हणजे मी गेल्या वर्षी पहिल्यांदाच आलेलो लोकोत्सवाला त्यामुळे गेल्या वर्षी येऊन दुपारचा आलेलो त्यामुळे हे सगळं बघायला मिळालं नाही त्यामुळे उत्सुकता होती काय नक्की असतं आणि आता आल्यानंतर इथे बघितल्यानंतर हे वेगवेगळ्या राज्यातली जी लोककला आहे किंवा आमच्या गोव्यातली सुद्धा जी लोककला आहे ती आम्हाला काही प्रत्यक्ष तिथे जाऊन बघता येत नाही आता इथे आल्यानंतर आम्हाला ते वेगवेगळ्या राज्यातलं म्हणा किंवा आमच्या गोव्यातली जी कला आहे ती इथे एका ठिकाणी आम्हाला बघायला मिळते आणि हा उपक्रम जो आहे लोकोत्सवाचा केलेला आहे तो खरंच स्तुत्य आहे सगळ्या लोकांनी मुद्दाम यावं मुद्दाम इथे बघावं सगळ्या तऱ्हेची इथे वेगवेगळी व्यवस्था आहे
वेगवेगळ्या तऱ्हेचे पदार्थ बघायला मिळतात, खायला मिळतात, घरी न्यायला पण मिळतात वेगवेगळ्या अशा तऱ्हेची सगळ्या तऱ्हेची व्यवस्था इथे असल्यामुळे सगळ्यांना एकत्र सगळं बघायला मिळतं. सगळ्या राज्यातलं म्हणा किंवा ह्याच्यातलं वेगवेगळे पदार्थ म्हणा हे बघायला मिळतात. चांगलं वाटलं. 6 वर्स जाली. सो फाटल्या 5 वर्साचा एक्सपिरियन्स आणि ह्या वर्सा कितें दिसलें तुमकां? फाटल्या 5 वर्स हे सेल बरें जाला. हे वर्स इतले सेल जावून आसा, बरे सेल जावून ना. आमचे चिप्स आसा, फेणोरी आसा, हेचे लाडू आसा, चुरमुरा लाडू आणि असे सगळे घरगुती आयटम असतात सगळ्यांचे. याच्या व्यतिरिक्त आणि तुम्ही खंय घालता स्टॉल लोकोत्सवा व्यतिरिक्त? आणि महिला मंडळान बी असे घालता. ब्रागांजा इन्स्टिट्यूट आसा ते आमचे हे आसा, ऑल इंडिया वुमन्स कॉन्फरन्स. 21 वर्सां जालीं म्हाका सारकी. सो ह्या वर्साचो एक्सपिरियन्स कसो? ह्या वर्सा म्हाका बरें येना, सामकें डीम. लोक कमी येता काय? लोक येतात पण खरेदी भरपूर आसा पूण आमकां गिरायक ना. किती वर्ष आली तुम्ही लोकोत्सव? फर्स्ट टाइम लावलेला आहे. सो काय काय आहे तुमचे? पूर्ण आयटम आहे. चिवडा आहे, चकली आहे, मेथीपुरी आहे आणि बेसन लाडू, रवा लाडू, पुरणपोळी, भाकरी, चटणी, फेनोरे, हे सगळे आयटम आहेत. हे सगळं घरी बनवलेलंच आहे. स्वतः हाताने बनवलेलं आहे, घरी बनवलेलं आहे. आणि लोकांचा रिस्पॉन्स म्हणजे यावर्षी लोकोत्सवाला किती जास्त गर्दी होती कमी होती तुम्हाला काय वाटतंय? फर्स्ट टाइम आले म्हणजे आम्हाला तर काय माहीत नाही. त्यात म्हटलं तर आहेत लोक आहेत पण असं घेणारे कमी आहेत. काय पण आहे. कोल्हापूरचं आहे. कोल्हापूर. किती वर्ष आले लोकोत्सवाला? आमचं फर्स्ट इयरच आहे. एक्सपिरियन्स म्हणजे खूप छान आणि रिस्पॉन्स पण चांगला मिळत आहे. आणि या गुळाला म्हणजे खूप जास्त मागणी वाढली आहे यावेळेस. मध्ये हळदी कुंकामुळे जास्त रिस्पॉन्स वाढलेला असं दिसतो मला यावर्षी. पुढच्या वर्षी पुन्हा लावायचा विचार आहे? हां आहे विचार लावायचा. आणि काय काय वस्तू आहे? आमच्याकडे गूळ आहे. हा प्युअर नॅचरल गूळ आहे. याच्यामध्ये इलायची, तूप मिक्स आहे या गुळामध्ये. या गुळामध्ये इलायची, लवंग आणि अद्रक मिक्स आहे तुम्हाला मिळणार. आणि हा 1 किलो 80 रुपीज. हा प्लेन आहे विदाऊट इलायची, प्लेन विदाऊट इलायची. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला पीसेस केलेले आहेत आम्ही. जर तुम्हाला हा गूळ समजा अवेलेबल नसेल तर हा गूळ तुम्हाला मिळून जाणार. आणि याच्यामध्ये आमच्याकडे राईस फ्लावर पण आहे आणि रागी फ्लावर पण आहे. लोकोत्सवाला येऊन आम्हाला बाहेरचं म्हणजे जास्त करून वेस्ट बेंगॉलच्या साड्या आणखी असे कुठचे खूप पदार्थ मिळालेत बघायला जे आम्ही नाही. मिंटमध्ये आईस्क्रीम नवीन पदार्थाचा आला म्हणजे आम्ही जो आईस्क्रीम खातो त्याच्यापेक्षा दुसऱ्या पद्धतीचा आईस्क्रीम तो पण. आता एक गूळ घेतात त्याच्यात जास्त करून वेगवेगळे इलायची मग अद्रक असं घातलेलं मिळालेलं आहे. म्हणून एकूण मिळून काहीतरी नवीन नाविन्य आहे म्हणून आम्ही आलोत आणि आम्हाला बरं वाटलं आहे. आणि यावर्षीच्या लोकोत्सवाला वेगळं पण असं काय दिसलं मला? वेगळं पण असं काही नाही पण जास्त स्टॉल पडले आहेत गेल्या वर्षापेक्षा आणि प्रत्येक कॉमन मॅनाला एक्सपोजर मिळालं आहे. म्हणजे घरगुती किंवा आपलं काहीतरी नाविन्यपूर्ण दाखवायचं किंवा घरातलं जे बनवतात त्याच्यासाठी हा एक्सपोजर खूप जणांना फायदेशीर. म्हणजे स्वयंपूर्ण एंटरप्रिन्युअरशिप जे म्हणतात महिला मंडळांना जास्त करून त्याच्यासाठी हा उपयुक्त आहे. तुम्ही लोकोत्सव म्हाका जवळ 9 वर्सां जाली. सो फाटल्या 8 वर्सां आणि ह्या वर्साचो डिफरन्स किती आसलो तुमकां? फाटल्या गेल्या 8 वर्सां म्हणजे पयलीं स्टार्टींग 1-2 वर्सां अशी जाली म्हणजे आमकां वळख नासली न्ही. मागीर जेन्ना वळख लोकांक म्हणजे खावन लोक परत येवपाक लागले. म्हणजे तो आयटम म्हाका जाय. पुरणपोळी, शिरवळी बी गोवन शिरवळ्यो करतालें हांव. कणगाचे नेवऱ्यो करताले, चकरी. म्हजें न्ही मेन म्हटल्यार पयलीं मेन पुरणपोळ्यो, शिरवळ्यो, सुके बांगड्याचें लोणचें, चकरी हे म्हजे म्हणजे 1 मिनीट शो म्हणजे रोखडोच सोंपता. हाडलें नाच जाता. म्हणजे ड्राय सगळ्यां कडेन आसता न्ही. हय पुरणपोळी म्हाजें फेवरेट. ते उरना. आतां सुद्दां ते सगळे सोंपले. लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसलो बाकीचे कडेन? आसा बरो आसा. फूल हय लोकोत्सव आसा बरो रिस्पॉन्स आसा. आमकां 9 वर्सां जालीं हांगा घालून. 9 वर्सां जालीं आणि फाटल्या 8 वर्सांचो आणि ह्या वर्साचो एक्सपिरियन्स कसो आसलो? ह्या वर्सा डिफरंट केले. ह्या वर्सा पॅक फूडचे डिफरंट केला, खाण्याचे वेगळे केला, म्हणजे हँडीक्राफ्टचे वेगळे केला आणि कपड्याचे वेगळे केला. आणि लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसलो? लोकांचो रिस्पॉन्स बरे आहा. दनपारां इतली गर्दी नासता. रातची गर्दी
कल्चरल प्रोग्राम असं सगळी लोक आहेत हांगा खाण्याची हितून. किती प्रोडक्ट्स आहा तुमचे? आम्ही सगळे आमचे आमलाचे प्रोडक्ट्स आहा सगळे. हय सगळे आम्ही घरा करता सगळे. हरियाणा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत. और कितने सालों से लोकोत्सव में आ रहे हैं? या भैया कम से कम भी 3-4 साल से आ रहे हैं हम. पिछले साल और इस साल के आपको क्या डिफरेंस? भैया आपकी बार तो बस ऐसा ही है, बस मंदा ही है. जैसा पहले होता था ना वैसा नहीं है. इस साल थोड़े ज़्यादा है या कम है? कम है आपकी बार तो. हाँ जी भैया. क्या क्या सिर्फ जलेबियाँ हैं? जलेबियाँ सर हरियाणा की फेवरेट है. हरियाणा की मशहूर है, ये तो आपने पता है घुमाना की है डिस्ट्रिक्ट सोनीपत.